काल जे सरपंचांनी अचानक जी आमचे 70च्या सगळ्या मिळून ग्राम आमची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवन आमचो जो IIT सपोर्ट आहा म्हणून डिक्लेअर केले, ते सगळे सरपंचाक आमी विचारपाक सोदता मेळावलीच्या वतीन की तुमी एक तरी सरपंच केन्ना आमच्या मेळावलीन येवन तेणी चौकशी बाबा लोकांची केली की तुमकां बाबा कितें त्रास जाता, कितें तुमच्यो समस्या आहा, कोणाची जमीन वयता तेच्या कोणाचें कितें लुकसाण जाता हेजेर कोणी चौकशी केली? आयज पर्यंत आमचे कडेन कोण येवन विचारो ना. कित्याक आतां शेजारचो एक आमचो सरपंच उलयता आपली 100 एकर कितें जमीन आहा ती दिवपाक तयार आहा. त्या शेजारी आसून तेणी एक दीस तरी येवन विचारलें आमकां? कोणी अजून पर्यंत आमचे कडेन येवपाचो कोणी प्रयत्न करूं ना. तर आमी म्हणटा सरपंचांक तुमी सगळ्यो चौकशी करा, आमचे पर्यंत येया, आमचे कितें समस्या लोकांच्यो ते जाणून घेवपाच्यो, तेच्या नंतर तुमचें कितें मत आहा तें व्यक्त करा. तेच्या पयलीं तुमी मत व्यक्त करपाक म्हाका तरी दिसना हें योग्य अशें दिसता. तशेंच सपोर्ट तुमचो जें कितें आसा म्हणटा तुमी आमच्यो कोण जो गव्हर्मेंट जमनी आसा आनी कितें आहा, आमच्यो जमनी कशा रितीन लोक आमचे पयलींसून जे थंयसरले भोगता हें तुमकां कोणाक खबर ना. कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स ते दीस जाल्ली तेजेर आमची सविस्तर म्हायती आमच्या मेलावलीच्या संस्थेच्या देवस्थान संस्थेच्या सेक्रेटरीन आमच्या दिल्ली आहा, ती तुमी एकदां आयका परत तें. तेन्ना तुमकां कळटलें की लोक हे कित्याक फुडें येयले आनी ओपोज करपाक. कित्याक आमची शेतां वता जें कितें आसा तें आमचे सगळे लोकांचे तेजेरूच डिपेंड आहा. लोक बावडे एक वर्सभर एक सिजनाक काजी करतात, वर्सभर तेजेर डिपेंड आसता तेजेर. हें तुमकां कोणाक खबर ना, चौकशी करा. आमचे कडेन तुमी येया मेलावलीन, तुमच्यो समस्या कितें आहा त्यो जाणून घेया आनी तेच्या नंतर तुमी उलया की बाबा आमी कित्याक विरोध करता जाल्यार तुमचो आमचो सपोर्ट कित्याक आसा ते तुमी सांगात. IIT म्हणजे आमकां कितें म्हायती ना चड. तुमकां जे सरपंच जितके काल उलयले तुमी येया, कितें IIT म्हणजे म्हायती आहा ती आमकां सांगा. तेच्या नंतर आमी तेजेर विचार करुया. तशें तुमी गव्हर्मेंट जमनी म्हणटा, गव्हर्मेंट जमनी आमच्या लोकांनी फायली करून केसी कलेक्टराक कोणाक दिल्ली आहा, कितल्योश्योच पेंडींग आहा. तेजेर कोणी चौकशी आयज पर्यंत केली ना. जे मनीस आमच्यो जमण्यो वयता म्हणून आमकां दुखता म्हणून आमी फुडें येता आनी हे IIT आमचो असोच विरोध आसतलो. रस्त्यार येवचें पडल्यार तरी जाता, कितें जाता तें जाता म्हणून आमी विरोध करपाचो सोडचें ना. म्हाजें नांव शशिकांत सावटेकर मेलावलीचो. काल हे आमचे 70च्या 12 सरपंचांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन IITक सपोर्ट करता म्हणून सांगलो पळय, तांकां जर कोणाक ती IIT जायी तेणी ते आपले पंचायतीन व्हरून करची हें आमचें तांकां सांगणें आसा. आनी तांकां जर ते व्हरता थंय जाल्यार आमी बी तांकां सपोर्ट करता, पूण आमकां आमचे मेलावली नाका.